नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळय फोव हांवें एकदां उदकान घातले आनी दुसरे फावट उदकान घातले आनी ह्या आयदनान ओतले आनी हातूनसून तेजें उदक सगळें हे पळय गेलें आनी हे बरें आतां मेकळे जाले पळया। आनी हे फोव न्ही हांव बटाट फोव तुमकां करून दाखयता आनी बटाट फोव करपा खातीर कितें साहित्य लागता तें तुमकां दाखयता। आता हे साहित्य कितें तें तुमकां सांगता। कांदो जाय, ओनियन, ग्रीन चिली म्हणजे हिरवी मिरची, ओली कोथंबीर, हिंग, हे जाय सोय, हळद, करवील, मीठ, साकर, सासवां, जिरें आनी बटाट म्हणजे पटेटो हो धुला कापला आनी परत ताका उदकान घातलेलो आनी धुवन दवरला आनी उकडलेलो बटाटूय घातल्यार जाता। हो तोरनो कसो फ्राय करून तुमकां घालता पळय तो दाखयता। आतां हांवें गॅशीर कायल दवरल्या, तातूंत तेल घातला म्हणटकीर पयलीं आमी कितें करुया, हे पळय जिरें आनी सासवां आसा पळय ती घालपाची, ती जाली न्ही हिरवी मिरची घालपाची, हिरवी मिरची जाली की ओली कोथंबीर इल्ली घालपाची, कढीपत्ता म्हणजे करवील घालपाचो, आनी आतां तातूंत ओनियन कांदो घालपाचो, आनी हिंग आतां घालपाचो आनी हे धवळपाचें। हे पळया आतां हे टायमान न्ही भितर कोणाक जर आतां फोवान कांदो चकचकीत कसो दिसपाक जाय जर पाव चमचो न्ही भितर लिंबूचो रस घालपाचो, पावूच चमचो लिंबूचो रस घालपाचो म्हणजे फोवान न्ही कांदो मागीर असोच चकचकीत कसो उरता, म्हणजे तसोच आपल्या कलरान उरता। आनी हांव पण घालचें ना आतां, हांव कितें करतलें आतां न्ही अर्दवट सुमार आतां जाय आयलो कांदो न्ही आतां भितर बटाट घालता, म्हणजे कांदोय भितर आतां वेवस्थीत जातलो आनी आतां भितर इल्लेशे चवी प्रमाणे बटाट्याक आनी कांद्यांक जाय पळय तितलें मीठ घालता, हे पयलेशें मीठ घालता म्हणजे तें शिजतलें बरें आनी बटाट अळणी उरचे ना। आतां हे बटाट उकडासर भितर न्ही शिजासर आतां हे फ्राय करप। हे पळया आतां हे आमी धांपून दवरुया। हे पळया आत्तां हांवें धाकणें काडलें आनी 2 मिनटां हे पळय हेका बटाट्यांक दवरले आनी बटाट आतां भितरले शिजले ते तुमकां दाखयता। हे पळय हो बटाट आसा न्ही हे पळय इजी वयता भितर पळयलें, हे पळय आतां हे जाले बटाट। आतां हातून न्ही हे पळय बटाट तुमी उकडलेलो आसा जर आतां कांदो फ्राय जाल्या उपरांत बटाट घालपाचो आनी रोकडीच भितर हळद घालपाची। आतां हो म्हाका उकडूंक जाय आसलो तेलान न्ही, आतां हो जालो, आतां भितर हळद घालुया आनी फोव घालुया आनी कोणाक आतां शेंगदाणे घालपाचे भितर आसा जर घातल्यार जाता, शेव घातल्यार जाता वयर सर्व करता आसतना। आनी हातून आतां ही पळय ओली कोथंबीर आनी सोय घालपाची
भितर साखर घालपाची. तुमकां कमी गोड जाय जर 1 चमचो ना जाल्यार 2 चमचे घाला. आमच्या भुरग्यांक मातशें ते गोड तिखट तशें जाय पळय. आनी आतां हें मिक्स करपाचें आनी आतां भितर मीठ घालपाचें. मीठ घालुया. आनी हें दवळपाचें आनी 1 मिनीट धापून दवरपाचें. रेडी टू सर्व. आतां बंद केल्या उपरांत गॅस धापून दवरलें की ना रेडी टू सर्व करपाचें पळय. बऱ्या पैकी बटाट फोव तयार. हे आतां अशें जालें न्ही गॅस बंद करपाचो आनी एकाच अर्द्या मिनटाक अशें धापून दवरपाचें आनी ओपन करपाचें. म्हणजे कितें आतां भितर उब बरी लागता. हे पळया हे आतां फोव तुमकां बटाट फोव रेडी टू सर्व केले. बरें मस्त खावपाचे. आनी कितें जाणा ह्या फोवार भुरग्यांक तुमी दिता आसतना शेव घाला भिकणां घाला भाजलेली बरी मजेन खाता भुरगीं. आनी अशें न्हू ते बटाट फोव बेस्ट लागता. कित्याक जाणा हांव करता पळय ते पद्दतीन म्हणजे बटाट तेलान भाजता पळय तशें न्ही ते फोवांक टेस्ट बेस्ट येता. मुद्दामूच तुमी म्हाज्या भशेनूच न्हू करून पळया. हांव करता तशेंच. आनी तुमी अशेंच करून खाया. म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब मातशें यादीन करा, कॉमेंट्स करा. आनी तुमी आतां तुमचो मोलाचो टायम काडून म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही ताका लागून आतां पळयता आनी ते मागीर पळयतली तांकांय मना पासून सांगता देव बरें करूं.